डेली धुता जाली अशी कित्याक आसा ना जाल्यार तूं एक काम कर म्हाका एक काटो आनी हें दी हांव धाडटा तुका ना कित्याक ती पळय अरे बाबा तुवें तो धुवपाचो अटेम्प्टच करूंक ना पळय जर आमी धुता कोणाक म्हापसा विचार कोणाक बॉबी गिऱ्याक सोडटा रातचे 10:30 पूण हॉटेल धुता करुया एडीट करता ना म्हाका लागून करूं नाका हें न्हू स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी आमकां चड न्हू हें कितें तें दवरला तें हांगा हें कितें मिस्टेक म्हणजे कित्याक ते कलर ते फ्रिजीन कित्याक आसलेले हे ना हे सगळं ह्याका कलर घालीत नाही बघ विदाउट कलर असं आहे अलंकारा कडेन तुमी परत एकदा रेट कॉन्टॅक्ट करपाक येयलेले हेजेर मातशें ब्रीफ करा सो ब्रिफींग म्हणजे अशें आमी 2 दीस जे आमी केला तेच तुमकां एक इन समरी सांगता कालच्या दिसान आमी हे स्टार्ट केल्ले एक व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह आसा आनी कालच्या दिसा आमी अंजुनच्या एरियान तशेंच डांगी कॉलनी हांगा विजिट्स करून 5 प्रमायसीस आमी बंद केल्ले कालच्या दिसा 2 बिर्याणी युनिट्स तसोच एक स्ट्रीट फूड युनिट जे अंजुना ऑपरेट जाताले ते आनी एक होलसेल युनिट डांगी कॉलनीसान ज्या जाग्यार सान खूब बारीक बारीक शॉपांनी सप्लाय जाताले विदाउट लेबल त्या जाग्यार आमकां थोडो मालूय मेवलो स्वीट्सूय मेवले अरावंड 75 kg तेवूय आमी डिस्ट्रॉय केल्ले तशेंच आयच्या दिसा आमी परते येवन आमी तीच अंजुनची एरिया कवर केली आनी आयच्याय दिसा आमी एक 3 युनिट बंद केल्या आनी जे फाटीं युनिट केल्ले तांकां रिविजीट केल्या आनी व्हेरीफाय केला कंप्लायन्स आसा कशें कितें तेंचें कंडिशन आसा तेवूय आमी पळोवन जे आसा तें हें केलां आनी आतां अलंकार एरियान आमी आयिल्ले जे आमी फाटल्या दिसांनी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता ते पळोवंक आयिल्ले सो ताज्या वयर आनीक म्हायती म्हजो कलीग दितलो गेले कितले दीस हांगा अलंकारा कडेन जो पळय बुरशेपणां आशिल्ली आमी थोडे आउटलेट्स हांगा बंद केल्ले फास्ट फूड आनी ताजो एक आमी परत एक आमी एक हें घेवपा आयले की ताणें शेड्यूल 4 मेनटेन केला काय ना म्हणून आनी हातूंतल्यान आमी पळोवन आयले की मॅक्सिमम लोकांनी तो मेनटेन केला जे 2 जे लोक आशिल्ले 2 आउटलेट्स आशिल्ले एक आशिल्ले जायका आनी दुसरो बॉबी हे दोगांनी तेजें शेड्यूल 4चे जे पळय कंप्लाय करपाक जाय ते ताजो मेनटेन करूंक ना सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू आनी तातूंत खूब आमकां अश्यो निटी गिटी निवडून आयल्यो की तेजे कडेन ताणें नजरअंदाज केल्ले आसा सो डेजिग्नेटेड ऑफिसराच्या अंडर हीज पावर ताणें दोनी प्रिमायसीसांक एकट्याक 8,000 आनी एकट्याक 10,000चे कंपाउंडींग केल्लें आसा हेजी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायन्स ऑफ शेड्यूल 4 दोगां कडेन आमी कंप्लेन आमी हे फायन भरून घेतले आनी येणाऱ्या विथीन 48 hours बोथ प्रिमायसीस वील बी रिविजिटेड फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट कंप्लायन्स हां हे सगळं ह्याका कलर घालीत नाही बघ विदाउट कलर येयले तर येवन आतां कलर भंय दिसला आमकां कित्याक आमी कलरूच बंद केलो न्हू लॉलीपॉप विदाउट कलर बघ तेजो फोटो मार उदक ताणेंच सोडलां हांवें येवन सांगूंक उपकारना ना तुका स्वता दिसूंक जाय न्हू जेन्ना तूं लोकांक जेवण दिता तें आतां हे ट्रेची परिस्थिती कितें ह्या पावाचें कितें तुमी जर डेली धुता जाली ही अशी कित्याक आसा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर